नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणावेल्यान न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आयज भारत भेटेर दिल्लीत पावतले. प्रधानमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत क्रिस्टोफर लक्सन हांची ही पयलीच भारत भेट आसा. आयज ते विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांकां मेळटले. तांच्या वांगडा न्यूझीलंडाचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ आसा. हातूंत मंत्री, पत्रकार, वेवसायीक तशेंच न्यूझीलंडात रावपी प्रवासी भारतीय वांगड्यांचो आस्पाव आसा. फाल्यां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवपाचे आसात. भारत आनी न्यूझीलंड ह्या दोनूय देशां मदले द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा हेतान दोनूय फुडाऱ्यां मदीं भासाभास जातली. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्चाक जावपी 10व्या रायसिना वार्तालापात मुखेल सोयरे आसतले. उपरांत ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवपाचे आसात. ताचे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयोजीत केल्ल्या अतिथी सन्मान प्रतिभोजनात ते वांटेकार जातले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा सध्या आसाम भेटेर आसात. आयज ते गुवाहाटीत अस्तंत वाठारांतल्या मुखेलमंत्र्यांकडेन बसका घेवन न्याय आनी उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतले. ह्या वाठारांत तांणी पुलीस अकादमीचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच आसाम रायफल्स हस्तांतर समारोपात तांणी वांटो घेतिल्लो. घरमंत्री अमित शहा हांणी दोतमात ABSUच्या 57व्या वर्सुकी संमेलनाक संबोधित केले. ह्या वेळार तांणी बोडो वाठाराच्या शांती खातीर संघर्श केल्ल्या लोकांची याद काडली. अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्यम्स आता रोखडीच पृथ्वीचेर पावपाची आसा. तांकां आनी तांच्या साथीदारांक परत हाडपाक नासाचे क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष स्थानाचेर पावला. कॅनडी अंतरिक्ष केंद्रावयल्यान हे मिशन अंतरिक्षात गेला. हातूंत 4 नव्या अंतरिक्ष यात्रींचो आस्पाव आसा. अंतराळ स्थानाचेर अंतरिक्ष प्रयोग फुडें व्हरपाचें काम तांचेर आसा. सुनीता विल्यम्स हांचे बरोबर गेल्ल्या सहकाऱ्यांक रोखडेच पृथ्वीचेर येवपाचे आशिल्ले, मात तंत्रीक आडखळीक लागून तांकां थंय 9 म्हयन्यां वयर काडचे पडले. आतां ते रोखडेच पृथ्वीचेर पावपाचे आसात. बोईंग स्टार लायनरा अंतर्गत ते अंतरिक्षात पाविल्ले. काल उसरा जाल्ल्या एका घडामोडीत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या निर्णयात अचानक बदल केलो आनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्लो निवाडो हो सरकारा खातीर बरो आसा अशी माहिती दिल्या. ह्या निवाड्याक लागून नगर नियोजन कायद्यात काय बदल करचे पडटले. ताका लागून सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचो निर्णय स्थगीत दवरला अशें तांणी सांगला. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ही तांकां माहिती दिली. ह्या वेळार तांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगला की न्यायालयान दिल्लो निवाडो हो सरकाराच्या विरोधात ना, तो सरकाराक पूरक आसा. उच्च न्यायालयान जे मत मांडला ताका मतीक धरून नगर नियोजन कायद्यात थोडे बदल करचे पडटले अशें तांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगले. 17(2) चे आमकां वेगळ्या तरेचे इंटरप्रिटेशन जे कोर्टान दिल्या त्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंयकार आनी गोंयच्या लोकांचे 200, 400, 500, 600 स्क्वेअर मिटराची जमिनी बी आशिल्ल्यो जे वेगळ्या तरेन रिजनल प्लॅनान ताका वेगळ्या तरेचे झोनिंग करून ते दवरलेले आनी ते रॅशनलायझेशनच्या नांवान ते वेगळ्या तरेचे एक कितें तरी जाल्ले रिजनल प्लॅनान म्हणून आमी 17(2) हाडलेले हे करेक्शन करपाक. पूण कोर्टान जे कितें आपलें इंटरप्रिटेशन दिल्लें आसा ते इंटरप्रिटेशन आमी वी वील ऑनर इट and we will also have a detailed discussion in the board and मागीर कितें गरज पडल्यार आमी करतले. पूण त्याच बरोबर आमी कोर्टाचे निर्णय आनी त्यांनी जे अफोर्ड केला 17(2) आनी म्हाका एकदम खुशी जाता तुमकां सांगपाक की त्यांनी 39A ची स्तुती केल्ली आसा त्याच जजमेंटान. एकदम बरी गोष्ट, कारण स्टेट बरे कायदे हाडटा म्हणून ते सिद्ध जाल्ले आसा आनी हे रुल्स आनी बायलॉज जे आसा ते वेगळे तरेन ट्वीक करपाचे कोर्टाचे डायरेक्शन प्रमाणे त्या फ्रेमवर्काच्या आधाराचेर आमी ते करतले आनी ते नवे बायलॉज जे येतले जे कोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन्स दिल्ले आसा ते जे फिट जातात ते फिट आमी करपाचो ते फिट जे जाता दॅट इज गुड. वी वील सी हाव टू डील विथ दोज थिंग्स. वॉट डज नॉट फिट वी वील हॅव टू डील विथ इट इन अ व्हेरी डिफरंट वे बाय री-एक्झॅमिनिंग इच इश्यू. गोंय सरकार गोंयांत भलायकी सुविधा वाडोवपाचेर भर दिता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला. दिवचले भलायकी केंद्रात आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिरात ते उलयताले. ह्या वेळार थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बऱ्याच लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. जाय तशे नवे नवे योजना फक्त योजना न्हू
नवे नवे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, नवे नवे टेस्ट करपाचे मेकॅनिझम आणि हांगा बी ल्हानशे प्लॅटफॉर्म एबॉट कडेन उलोवन ल्हानशे प्लॅटफॉर्म दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। आणि आमी कितें ठरयलां 212 सब हेल्थ सेंटर्स आहा, त्या 212 सब हेल्थ सेंटर्सान आयस्टॅक मशीन उपलब्ध जातली। म्हणजे तुमकां 10 ते 15 टेस्ट तुम्ही थंयचे थंय तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता। तुम्ही आनी पयस येवपाची गरज पडची ना। साखर पासून तुझे छातीन दुखल्यार बी प्रॉपेलिनाचो टेस्ट थंयचे थंय जातलो। आयज आमकां हेली ट्युरिझम न्हू, मेडिकल खातीर हेलिकॉप्टराचो उपयोग गोंय राज्यांत करपाची गरज आहा। हेजेर बी चर्चा आमची चालू आहा। म्हणजे खंयचे तरी काणकोण जर पेशंट सिरियस असलो ताका डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाक तितको टायम आमी वाचूं शकता। हे काय लक्झरी न्हू, ह्या राज्यान आमी करू शकता। कित्याक हे ल्हान राज्य महाराष्ट्राचे एका ल्हान डिस्ट्रिक्ट पेक्षा सगळ्यात ल्हान हो राज्यान आमी करू शकना जाल्यार आनी कोण करतलो? हे सगळ्या गोष्टी करपाक आमी हे सगळे वाटचाल आणि हेजो रोड मॅप तयार करपाक आमी फुडें सरल्या। अमृत 2.0 ह्या योजनेखाला दिवचले पार्क उबारला। गोय राज्य शार उदरगत संस्थेच्या जोड पालवान हे काम जाला। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या पार्काचे उक्तावण केले। या वेळार शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिवचल वाठारात साबार लोकां खातीर आणि तांची भलायकी बरी उरपा खातीर आनीकूय असल्या प्रकल्पांची गरज आसा। सरकार ती मान्य करपाक तयार आसा, फकत नगरपालिकेन जागो दाखोवचो पडटलो अशें ह्या वेळार तांणी सांगले। बिचोली क्षेत्रात आयज तुम्ही पळयल्यार आनी वाळपयच्या क्षेत्रांत की लोकांक कितें जाय, लोकांक एक वेगळे तरेचे लायफस्टायल चेंज आनी लोकांक जाय की एक क्वॉलिटी ऑफ लायफस्टायल। लोकांक दिसता की सांजचे पासे मारपाक गेल्यार एक वॉकवे, वॉकिंग ट्रॅक, सायकलिंग ट्रॅक, हे सगळे गोष्टी एक तरुण पिढी आणि प्लस आमचे एल्डरली सिटिझन्साक एक वेगळे तरेचे एक थॉट प्रोसेस घेऊन लोकां मदीं ते तरेचे प्रोजेक्ट्स आमी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा। आता आमचे वेबकॉस्टचे आयिल्ले आसात, तांकां आमी कन्सल्टंट म्हणून आमचे ऑन बोर्ड घेतलेले आसा। वेबकॉस्ट शिवोलच्या वीज सेवेत सुधारणा हाडपा खातीर काल विंगड प्रकल्पांचे उक्तावण जाले। या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, जिल्लो पंचायत वांगडी निहारिका मांद्रेकार, हणजुणेचे सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार, ओशेलाचे सरपंच रेशाल आरोलकर, शिवोलेचे सरपंच संदेश हडफडकार, आसगावचे सरपंच हनुमंत नाईक, सडयेचे सरपंच दीपा पेडणेकार आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ह्या नव्या प्रकल्पांतल्यान शिवोली मतदारसंघातल्यो वीज समस्या कशो सुटाव्यो जातल्यो हाचे संबंधी माहिती दिली। फोंड्या काल शिगमोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। अंत्रूज शिगमोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले। या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, शेतकी मंत्री रवी नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक आणि फोंडे शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। पारंपारीक ध्वजाक माळ घालून आणि नाल्ल फोडून शिगमोत्सवाचे उक्तावण जाले। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयांत शिगमोत्सवाची व्हड परंपरा आसा आणि आमची ही संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर आमी वावरपाक जाय। ही संस्कृताय आयचे तरणाटे पिळगेक दाखोवन दिवप होच सरकारी पावड्याचेर शिगमोत्सव मनोवपा फाटलो उद्देश आसा। शिगमोत्सव आणि कार्निवला सारखे उत्सव लोकांक खोस हाडपी आणि लोककलाकार तसेच तरणाट्यां खातीर एक माची उपलब्ध करून दिवपी उत्सव आसात अशें मुखेलमंत्री उलयले। त्याच पद्धतीत आम्ही कल्चरल टुरिझमात कन्वर्ट करता असताना आम्ही सरकारातल्या वेगवेगळे शिगमोत्सव व वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरुवात केल्या। एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्यां पर्यंत अशा पद्धतीचो शिगमो सेलिब्रेट करता असताना खरोखरूच मनाक खोस भोगता। बरेच जाण विचारतात की शिगमो आनी कार्निवल करून तुका कितें मेळटा काय म्हणून। शिगमो आनी कार्निवल करून आमकां हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता असताना म्हाका खोस भोगता। खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक लोक सुद्धा दीसभर काम करता, पण त्या शिगम्याच्या रोमांत खेळापट्टी नाचपा खातीर। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।